अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या ह्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आणि येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान अशा असामान्य गोंयकारा कडेन ही भासाभास ज्यांनी आपल्या कर्तुबा वरवीं फुडें येवपी पिळगेक एक आदर्श घालून दिले, एक प्रेरणा घालून दिल्या आणि फुडें चलपाची एक वाट तयार करून दवरल्या। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जालें म्हान। आयज आमच्या ह्या एपिसोडा भितर आमचे मदीं खास अशे गेस्ट आसात, खास सोयरे आसात जे हालींच एका भारतीय संघा बरोबर परदेशांत वचून ज्यांनी योगदान दिलां आणि जांकां सबंद गोंयभर एक बरे समाज वावुरपी म्हणून वळखतात, एक बरे फिजिओथेरपिस्ट म्हणून वळखतात। आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे तरणाटे आणि एक लोकप्रिय तरणाटे डॉक्टर केतन भाटीकार। तर तुमकां आमच्या ह्या शोंत नमस्कार। तुम्ही हालींच किर्गिस्तान हांगा घडून आयिल्ल्या एशियन चॅम्पियनशिपी भितर भारतीय रेसलिंग टिमीच्या अंडर 17 आणि अंडर 23 चे स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट म्हणून सहभागी जाल्ले। तुमकां परबी सबंद गोंयकारां खातीर हो अभिमानाचो खीण, कारण तुमच्या ह्या अशे तरेच्या यशांतल्यान आनीकय गोंयकार फुडें येतले अशी आमकां आस्त आसा। कारण तुमकां आदर्श म्हणून मानपी कितलेशे तरणाटे गोंयभर शिमरिल्ले आसात आणि तातूंतल्यान तुमचो आदर्श घेवन आनीकय लोक अशे तरेच्या फिल्डा भितर येतले अशी आमकां खात्री आसा। आणि त्याच नोटाचेर आयज आमी तुमकां परबी भेटयतात आणि येवकार दितात। थँक्यू। ह्या एकूणच एशियन चॅम्पियनशिपी भितर रेसलिंगाच्या तुम्ही जेन्ना स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट म्हणून वांटेकार जाल्ले, कितें अनुभव तुमकां आयलो ह्या एकूण सर्तींत? अनुभव इतलोच आयलो की एक इंटरनॅशनल लेवलची ट्रेनिंग कितें आसता। हांवें रणजी टिमी बरोबर काम केलां, हांवें नॅशनल क्रिकेट एकेडमीकूय हांव एक्सपिरियन्स म्हजो आशिल्लो, बट एक इंटरनॅशनल लेवल हो म्हजो एक्सपिरियन्स नाशिल्लो, हो म्हजो पयलो एक्सपिरियन्स। आनी ह्या एक्सपिरियन्सान तांचे डायट कशें आसता, तांचो स्लीप पॅटर्न कसो आसता, सकाळी कितल्यांक वचून ट्रेनिंग करता, स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग कशें आसता, कंडिशनिंग आनी डिकंडिशनिंग कशें आसता, ह्यो खूब बऱ्यो गजाल्यो ज्यो म्हाका दिसता आमी फ्रँकली गोंयांत खूब लॅक जाता। म्हणजे ज्या तरेचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान हरियाणा सोनीपत हांव 4 जूनाक पावलो आणि हांव सकाळी 5 पासून आमी रातचे आमचे 8 पर्यंत सेशनां चलतालीं विथ अ ब्रेक, विथ अ गूड ब्रेक, बट विथ गूड डायट ऑल्सो, विथ गूड फॅसिलिटीज ऑल्सो। तांचे ग्रावंड, तांचे टर्फ, म्हळ्यार इट्स अमेझींग। म्हणजे त्या तरेचे एक ट्रेनिंग घेता, त्या तरेचे डायट मेळटा आणि हे गव्हर्मेंट दिता। आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट दोज प्लेयर्स टोल्ड मी दॅट लॉट ऑफ थिंग्स हॅव चेंज्ड इन लास्ट 6 years. Especially about, I'm not talking about politics, I'm talking about diet, I'm talking about nutrition, I'm talking about good health, conditioning, training, fitness. आणि म्हाका दिसता ह्यो गजाली आमी गोंयांत हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता। म्हणजे हांव जे एक्सपिरियन्स घाल त्या प्रमाणे खूप बरी हें सांगलें तुमी की भायल्या देशांनी आणि तातूंतल्यान एक खेळगडे घडटात एक्चुअली। आमच्या रेसलर्सांचो पावंडो आणि विजावीज एशियांतल्या बाकीच्यो ज्यो टिमी आयिल्ल्यो त्यो खंय आमचो स्टँडर्ड खंय आशिल्लो? पळया, आमी दिस इज द फर्स्ट टायम वी हॅव वॉन द एशियन चॅम्पियनशीप। ओके। आणि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ केतन भाटीकर ऑर एनीवन, इट इज बिकॉज दॅट प्लेयर सिन्सियरिटी, डेडिकेशन टुवर्ड्स दॅट ड्रीम ऑफ अचिव्हिंग दॅट गोल्ड मेडल वॉज देर। नाव आता आमी जेन्ना वचच्या पयलीं लोकांनी अशें गृहीत धरिल्लें की इंडिया 1-2 मेडल घेवन येतले म्हणून, बट द ट्रेनिंग लेवल्स इन स्पोर्ट्स हॅव गॉन टू अ डिफरंट लेवल। टीम्स आशिल्ल्यो जपान, कोरिया, किर्गिस्तान, कझाकिस्तान, बांगलादेश, उझबेकिस्तान, मंगोलिया, इरान, अश्यो टीम्सा बरोबर इंडिया हॅज फॉट अँड वी हॅव वॉन द चॅम्पियनशीप। ज्या टीमीक ऑलरेडी इंटरनॅशनल लेवलाचेर रेसलिंगा भितर आसा, जपानान गोल्ड मेडल घेतल्या न्ही ऑलिंपिक्साक पयलीं बरी। आणि बरें दिसलें कित्याक की इट इज नॉट अबाउट वॉट 25-26 years डज, बट इट इज वॉट अबाउट द क्रीम म्हणटा पळय, 12 वर्सां ते 18 वर्सांचे भुरगे करता। आणि अंडर 17 चॅम्पियनशीप आमकां मेळ्ळी। अंडर 23 सुद्दां आमी 3rd पोझिशन आयले, ब्रॉन्झान आयले आमी। बट स्टील की म्हाका दिसता की जर आमी 12 ते 17 जशें क्रिकेटीन IPLान एक तरेचो युवा करून तांचे भुरग्यांक म्हणजे ट्रेनिंग जर अशें जालें न्ही जाल्यार आय थिंक इन नेक्स्ट 10 years इंडिया विल बी अ टॉप मेडल लिस्ट। आय एम टॉकिंग अबाउट रेसलिंग एट दीस मोमेंट, बिकॉज आय हॅव कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन रेसलिंग दीस मोमेंट। दोतोर तुमचे मोठेपण की तुम्ही सांगले की ह्या यशा भितर डॉक्टर केतन भाटीकाराचे योगदान ना म्हणून, डेफिनेटली एका स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्टाचे कंट्रिब्युशन डेफिनेटली आसतलें आसा। म्हणजे एखाद्याक म्हणजे प्लेयराक आपले फुल जर 100% दितलो जाल्यार कितले आसता ते, म्हणजे व्हॉट इज दॅट? सी, एज अ स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट यू आर बाउंड फॉर एवरीथिंग। तांचे वेट मॅनेजमेंट आसता, कशें आसता, कॅटेगरी आसता 75, 90, 110। सो आमकां
4 वरान तांचे वेट पळोवचें पडटा. 111 जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफायड, 110.1 जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफायड. सो वेट मॅनेजमेंट प्लेज अ मेजर पार्ट. सेकंड डे डायट, दॅट इज माय मेजर कन्सर्न, बिकॉज डोपिंगान सगळ्यो गजाली येता. करेक्ट. दो हांव 15 दीस तांच्या बरोबर उरलो, तांच्यांनी फाटीं कितें केलें ती गजाल वेगळी, बट तांचो डायट, तांचें न्यूट्रिशन, तांचो वेट मॅनेजमेंट प्लेज अ मेजर पार्ट बाय अ स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट. दिस इज वन थिंग. सेकंडली 3 मॅच आसता आनी हांगा एक मॅच जाली की अर्द वरान दुसरी मॅच. दो द बाउट इज 3 minutes and 3 minutes, 6 minutes, बट द एनर्जी जी यूज जाता पळय 6 मिनटान, म्हणजे ती एक्झॉस्टिंग एनर्जी येता. म्हणजे तुमचे सेकंड फ्लोर जो आमी चडल्या पळय, इट इज लायक इन 3 minutes रन इट फॉर 100 times. ती एक्झॉशन तांचें जाता. सो दॅट टायम गेट देम रिलॅक्स, कूल देम, स्ट्रेच देम, गिव देम वॉटर, सी दॅट द इलेक्ट्रोलायट बॅलन्स इज मेंटेन्ड. इट इज अ इम्पॉर्टंट रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट. आणि व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस फिजिओथेरपी इन पर्सनल लायफ हातूंत भितर, म्हणजे स्पोर्ट्स कशें दवरया इन द नॉर्मल लायफ? पर्सनल लायफ नाव नोबडी वॉन्ट्स. आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी प्रोफेशन. एवरी प्रोफेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बट मॅक्झिमम पीपल नाव आर सेयिंग दे डोंट वॉन्ट मेडिसिन्स. दे वॉन्ट अ मेडिसिन फ्री लायफ. सो फिजिओथेरपी प्लेज अ इम्पॉर्टंट पार्ट. खंयचे एक भुरगो जल्माक येवच्या पयलीं प्रीनेटल, तो भुरगो जल्माक येवन त्या आवयक आनी भुरग्याक सांबाळप हो फिजिओथेरपिस्ट काम करता. तो जाणटो व्हिलचॅरार 70 वर्साचो भुरगो जाणटो बसता, ताकाय एक इंडिपेंडंट लायफ आनी ताजे आर्थरायटीस म्हणा, नी जॉयंट पेन, हँड पेन, शोल्डर पेन, फ्रोझन शोल्डर, सर्वायकल स्पॉन्डालायसीस, स्पायन इश्यूज, रोड ट्रॅफिक एक्सिडेंट्स, ते सोडा. जेन्ना इंडियेक एक गोल्ड मेडल मेळपाक चान्स आयलो कर्मटकर दिपा, तेन्ना कोणाक धाडलो नरेंद्र मोदीजीन? फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस इट वॉज अ फिजिओथेरपिस्ट वीच गोज. आतां क्रिकेट, ऋषभ पंत पडलो, ताणें सेंच्युरी मारली, ताका इंजरी आशिल्ली. हू वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड? इट वॉज अ फिजिओथेरपिस्ट गोईंग ऑन द ग्राउंड, ट्रिटींग द प्लेयर अँड कमिंग बॅक विदीन 30 seconds to 1 minute, सीइंग दॅट द प्लेयर इज परफॉर्मिंग फॉर नेक्स्ट one day. दॅट इज द रोल ऑफ अ फिजिओथेरपिस्ट विदाउट मेडिसिन्स. So manipulation, mobilization, machines therapy, exercise therapy, yoga therapy, physiotherapist played a very important and crucial part in COVID. If you have seen Nitin Gadkari's video, that he has said that the whole life rehabilitated because of a physiotherapist. So physiotherapist plays an important part from the baby which is to be born to the older age which goes on the wheelchair without any side effects. एक सपोज गोंयकार आतां येवपाक सोदता ह्या क्षेत्रां भितर, फिजिओथेरपीच्या क्षेत्रां भितर, जाल्यार कितें स्कोप आसता का? वाव कितलो आसा? सी, तशें फिजिओथेरपिस्ट म्हणून हांव खंयच्याय प्रोफेशनान स्कोप आसता इफ यू डू इट डेडिकेटली एंड सिन्सियरली. एज अ फिजिओथेरपिस्ट तुमी 12वी सायन्स घेवपाक जाय. सायन्स घेवन आतां एग्जाम्सूय आसता, and then you go to colleges आणि 5 वर्साचो फिजिओथेरपी कोर्स आसता. इट इज सेम एंड इक्विवलंट टू वॉट एन MBBS स्टडीज. ओनली दे स्टडी मोर ऑफ फार्मालॉजिकल पार्ट, वी स्टडी मोर ऑफ इलेक्ट्रोथेरपी, मशीन थेरपी एंड एक्सरसाइज थेरपी. And today WHO World Health Organization also recognizes physiotherapy as an independent profession, and I'm very proud to say even the Honorable Prime Minister has given this profession an independent status. गोंयकारा खातीर लागींची बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स खंय आसा? GMCन बरें चल्ला फिजिओथेरपी. आय एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट. अ लॉट ऑफ स्कोप इज देयर टू इम्प्रूव. बाकीची कॉलेजीची नांवां घेना बिकॉज हांव 10 कडेन डायरेक्टर म्हणून वता. सो दॅट वील बी इनजस्टीस टू मेनी अदर कॉलेजीस, बट नियर बाय कॉलेजीस आर KLE and SDM कॉलेज वेर आय स्टडीड. SDM, KLE, मणिपाल, मंगलोर, भरपूर बऱ्यो बऱ्यो कॉलेजीस आसा. सो दीस आर नियर बाय कॉलेजीस. म्हणजे कोणाक सपोज जर ह्या एक 5वी 6वी 7वी आसतनाच दिसता की आपल्याक, कारण हांव जाणा, हांवें पळयल्यात 7वी 8वीचे भुरगे की तुमकां हांगा ह्या शोंत आसा म्हणून म्हणना आय वॉन्ट टू बिकम समथींग लायक डॉक्टर केतन भाटीकार आनी मागीर ती फिजिओथेरपी. सो अशें जर भुरग्यांक जर 7वी 8वीक सावन दिसपाक लागलें जाल्यार तांणी तें परस्यू कशें करप आपल्यालें स्वप्न, ड्रीम? सी, ताणें जर तो भुरगो चंचल नासत जाल्यार 7वी 8वी पासून ही शूड स्टार्ट रिडींग अबाउट सर्टन आर्टिकल्स अबाउट फिजिओथेरपी. गो ऑन गुगल, देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब व्हिडिओज. भुरगे आज इंटरनेट मास्टर्स जाल्ल्या, सो दे शूड गो अँड स्टार्ट रिडींग समथींग अबाउट इट. बट आय वूड स्टील से दे शूड नॉट प्रेशराइज इट. लेट देम हॅव अ एम एज अ फिजिओथेरपिस्ट, लर्न समथींग अबाउट स्पोर्ट्स, कीप देम सेल्फ फिट, अँड आफ्टर 12 जॉइन द प्रोफेशन. तुम्ही रणजी टीमीचे, गोवा रणजी टीमीचे फिजिओथेरपिस्ट म्हणून खूप आशिल्लो. हांव 2009 पासून 14-15 पर्यंत गोवा क्रिकेटी बरो आशिल्लो, आनी आजूय हांव मेडिकल डायरेक्टर म्हणून आसा. तो अनुभव आमकां आयकुपाक आवडटलो. गोवा क्रिकेटीन हांव पयलीं म्हणटा ते दयानंद नार्वेकर सराचे मनाक काळजाच्यान आभार मानता. कारण हांव स्पोर्ट्सान जर आयलो जाल्यार हांव तांच्या प्रेरणानूच आयलो. कारण हांव जेन्ना इंटरव्यूआक गेलो, ही इंटरव्यूड एज अ स्पोर्ट्स मेडिसीन पर्सन ओनली, दो देन आय लेटर अंडरस्टूड इज अ पॉलिटिशियन. बट आफ्टर दॅट I used to always walk on the ground. दिसाक तो 1 वर चलताले ते नार्वेकर सर, आनी तातूंत ताणें आमकां खूब गजाली मोटिवेट केल्यो. आय एम टॉकिंग प्युअरली एज फिजिओथेरपी पार्ट. आनी
तांच्यांनी ज्या तरेन क्रिकेटीचो स्तर वयर काडलो आनी तातूंत म्हाका जें प्रेम लागलें क्रिकेटीक आनी स्पोर्ट्साक एज अ फिजिओथेरपिस्ट, सो आय वेंट इन टू मोर ऑफ एक्टिव स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट बिकॉज ऑफ दयानंद नार्वेकर. ही हेल्प मी इवन टू डू माय मास्टर्स. आपूण रे तूं कर तुजें एज्युकेशन, तरी तूं जॉब सोडपाची गरज ना म्हटलें. अँड आय डीड माय मास्टर्स फ्रॉम एम.वी. शेट्टी अँड वेन एवर आय टू गेट टायम, सॉरी सिटी कॉलेज, हांव येतालो आनी हांगा क्रिकेटी बरोबर म्हजे जॉयनिंग्स आशिल्ले. सो आय अप्रिशिएट हिम फॉर गेटींग मी टू दीस लेवल. दोतोर तुमची वळख एक फिजिओथेरपिस्ट म्हणून आसात, पण ताजी परत चड वळख जर तुमची गोंयभर आसा आनी जाचे बद्दल तुमचो आदर्श लोक जर फुडें व्हरतात आनी जाचे बद्दल तुमचे बद्दल अभिमान जर आसा जाल्यार तो तुमच्या समाज सेवेचो जो गूण आसा ताजे बाबतींत. सो हो जो समाज सेवेचो गूण आसा तो कसो आयलो म्हणून तुमकां? समाज सेवेचो म्हणजे माय ग्रँडफादर यूज टू ऑलवेज डू इट. पंढरनाथ भाटीकर, तो इज नो मोर नाव. अँड आय डोंट नो, आय फील सॅटिस्फायड डुईंग इट. म्हाका बरें दिसता करपाक तें. आय डोंट नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू पोंडा ओन्ली. आतां काल देडांक न्हिदला रातची आमी. सो JMCन एकाचो एक्सिडेंट जाल्लो कॅज्युअलिटीन. यू कॅन फायंड आउट थ्रू युअर सोर्सीस इन कॅज्युअलिटी. आय डोंट टू नेम द पेशंट. नॉट द सिटी स्कॅन हे ते सगळे करून ताका देडांक मागीर एडमीट केला आमी कालाचो. सो आय डोंट नो, आय फील सॅटिस्फॅक्शन अबाउट इट. अँड दीस इज नॉट रिलेटेड माय वोट बँक. कारण आमचे एम्ब्युलन्सीस चलता ती फोंड्याच्यो, बोरयेचे, मडगांवचे, खंयचेय पेशंट इमर्जन्सी जर आमकां सांगत की आमकां शिफ्ट करपाक जाय, वी सेंड अवर एम्ब्युलन्सीस एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम लास्ट 2019 डिसेंबर पासून आज पर्यंत आमी ते केला. म्हणून तर तुमकां फॉलो करपी लोक फक्त फोंड्या तालुक्या पुरते मर्यादित ना, ते काणकोणात आसात, तशे पेडणे आसात, सगळे गोंयभर शिंपडिल्ले आसात. कोविडाच्या टायमार पर्टिक्युलरली तुमचें जें काम आसा तें म्हाका आतांचे खूब जाणांनी केलें काम. पॉलिटिशियनांनी केलें, सोशल हातूंतल्या फिल्डांतल्या लोकांनी केलें. पूण जर हाताच्या बोटाचेर जर मेजपाक आमी वचत जाल्यार सगळे तरांचें तन मन धन सेवा म्हणटात तशी, तातूंत भितरले हाताच्या बोटाचेर मेजपाची काडले जाल्यार तुमचें नांव आमकां घेवचें पडटलें. कसो आशिल्लो तो अणभव? म्हणजे सुरवातेक जेन्ना सगळे भायर सरपाक भिताले अशा वेळाचेर तुमी भायर तर सरिल्लेच, पण सामके निर्भयपणान प्रत्येकाच्या पेशंटा कडेन डेड हातूंत भितर किंवा ऐन वेळार जांकां एम्ब्युलन्स धाड आनी हे ऑलमोस्ट 24/365 म्हणटा तशें तुमी वावुरल्यात. कशें आशिल्लें की देर आर लॉट ऑफ पेशंट्स जांच्या कडेन आमी वताले आमच्या स्वार्था खातीर, केन्नाय वोट मागपाक बी पयलीं. सो देन आय फेल्ट डेट की वेन यू गो टू समवन यू नीड टू गो विथ रिस्पेक्ट. आनी मागीर हांव आयडीन गेलो एका पेशंटा खातीर. हांवें पळयलें ताजे लंग कॅपेसिटी, द वे ही वॉज ब्रिथींग. आनी आय फेल्ट गूड अबाउट माय आयडी डॉक्टर्स, डॉक्टर विकास कुवेलकर बी आसले टीम. त्या तरेन ते उखलताले. वेन दे कॅन रिस्क देयर लायफ, वाय कॅन्ट आय शूड? सो आय टूक अ डिसिजन. आय टोल्ड माय पेरंट्स आय एम गोइंग टू शिफ्ट टू माय फ्लॅट. आनी माय फादर एंड मदर आर मोस्ट फ्रेंडली पीपल. दे आर नॉट माय पेरंट्स, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. दे सेड चलो गो हेड. आनी हांवें 2-2.5 म्हयने हांव फोंड्या घरान गेलो ना. हांव भायर रावन सगळें केलें. आनी फ्रँकली स्पिकींग केतन न्ही ते JMCचे दोतोर, JMCचे नर्सीस, IDचे दोतोर, ऑल गोवा दोतोर नर्सीस इतलें काम केलां. तांकां वांटेकार म्हणून आमी भितर गेले. सो इट इज नॉट अ बीग थिंग बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स. एंड आमी कितें केलें मागीर एम्ब्युलन्सान पेशंट्सांक व्हरपाक कितें त्या टायमार 108 कमी पडटाल्यो. सो गव्हर्मेंटाक ब्लेम करच्या परस हांवें म्हाज्या तरेन त्यो सुरवात केल्यो, 2 सुरवात केल्यो. आनी मरणां इतली जाली की त्या टायमार डेड बॉडीक हात लावपाकूय लोक भिताले, तेय आमी केले. एक खूब महत्वाचो एक मेसेज ह्या हातूंतल्यान दोतोरान दिला, तो म्हळ्यार की आमची नॉर्मली एक मेंटेलिटी अशी आसता की तो करना जाल्यार हांव कित्याक करचें. अशा हातूंत भितर तो करता जाल्यार हांव कित्याक फाटीं रावचें, अशे तरेची एक वृत्ती त्या वेळाचेर कोविडाच्या पिरियडा भितर दोतोरान दाखोवन दिली, जाचो आदर्श आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. आनी दुसरें, आमच्या शो भितर जो ऑलमोस्ट एवरी टायम येता प्रत्येक शो भितर, तो म्हणजे पालकांचो सपोर्ट. आनी ताणें सांगलें की आपल्या पेरंट्सां कडच्यान आपल्याक सपोर्ट मेळ्ळो. आनी पेरंट्सां कडच्यान जर सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यारच अशे तरेची व्यक्तिमत्वां निर्भयपणान आनीक आत्मविश्वासान मुखार येवपाक शकतात. आनी तांची नामना फक्त त्या वाठारा पुरती न्ही जाल्यार पुराय राज्या पुरती जावपाक शकता. आनी ताजें एक बेस्ट उदाहरण म्हळ्यार दोतोराचे पेरंट्स. तांकांय बी आमी मुद्दाम तांची तोखणाय करतात, कारण अशे तरेचे पेरंट्स आसप हें भाग्य जेन्ना कोणूय असो तुमच्या सारको मुखार सरता तेन्ना. दोतोर, आमी तुमच्या समाज वावरा कडेनच उलयतात. म्हाका उगडास जाता, तुमी रातीन 1 वराती गोंयच्या CMाक फोन केल्लो मुंबय एअरपोर्टा वयल्यान. तो इन्सिडंट कितें जाल्लें की आमी, म्हाकाय तितलो याद ना तो, पण आमी एअर इंडिया फ्लायट दिसता म्हाका ती. आनी आमी येताले आनी आमी थंय नॉर्मल बशिल्ले. हरशी आमची फ्लायट टीम संक आशिल्ली, ती रातची 10 गेली, अशें कितें तरी पोस्टपोन जायत गेली ती. आनी आमकां जी फ्लायट सांगली ती म्हाका दिसता कोणा तरी VIP खातीर ती शिफ्ट केली चेन्नय वचपाक. सो तरी आमी न्हिदिल्ले. वी कुड हॅव वेटेड टील 4 o'clock. दॅट वॉज नॉट एन इशू. एक बायल आशिल्ली, गेली मणिपालान ऑपरेशन आशिल्लें, तिका अशी गुटा जाल्ली आनी तो पर्स तिचो भायर येतालो. सो ती मातशी चवताळी आनी तिणें ते CRPFाक एकाक विचारलें. तो तिका काडलें आनी ताणें पुश केलें. बायलेक हात लावपाक कोणा रायट ना. सो थंय म्हाका कितें जालें खबर ना. स्पॉर ऑफ मुमेंट हांव जो एक्सायट जालो, हांव झगडी करपाक गेलो. आनी मागीर थंय CRPF आयले. आमचे सगळे लोक जमले, ते डेंटिस्ट, सर्जन्स बी आशिल्ले, जे फोंड्या येवपाक, गोंया येवपाक आशिल्ले. वी ऑल आमी परेड काडल्या भशेन काडली. आनी खंय जंय आमकां चॅकिंग करता
ते एंड मोमेंट पर्यंत पावले आनी मागीर थंय इतलो मोठो इशू जालो. बट आय रियली अप्रिशिएटेड सीएम दॅट टायम. दो दॅट टायम आमच्या मंत्र्यांक ताणें काडिल्ले. बट आय कॉल्ड हिम एट अराउंड 1:30 एंड विदीन 2 o'clock म्हाका दिसता ते दिसाक दिल्लीक आशिल्ले. दिल्ली आशिल्ले. ताणें बॉम्बे एअरपोर्टाचे मेन अथॉरिटीक धाडलो. ताणें जेवण अरेंज केलें आमकां आनी बेस्ट थिंग वॉज विदीन 1 hour ही अरेंज द फ्लायट फॉर अस आनी आमी सारके 3-4 कितें आमी गोंयांत पावले. जर राजकारणाचो विशय आयिल्लो, इलेक्शनां जाली आनी इलेक्शनाक तुमचो जो डिफीट आशिल्लो तो खूब जाणांक लागलो की ना दोतोर येवपाक जाय आशिल्लो आनी पर्टिक्युलरली तो इतलो नॅरो मार्जीन आशिल्ली. मार्जीन कितें आसूं कारण एवरीबडी वॉन्टेड डॉक्टर केतन भाटीकार टू बी इन द असेंब्ली, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आनीक खूब जाणांक लागलो तो. अजुनूय ते हातूंतल्यान खूब जाण भायर येवपाचे आसात. तुमचे जे फॉलोवर्स आसात ते. तुमकां त्या मोमेंटाक कितें दिसलें? त्या मोमेंटाक ज्या मोमेंटाक रिजल्ट आउट जालो. रिजल्ट ज्या टायमार आउट जालो त्या टायमार मातसो आसलो एक 5-6 मिनटां. बट देन आय थॉट दॅट इफ आय गेट डावन नाव अराउंड thousands ऑफ पीपल वर आउट देर बिकॉज डिक्लेअर जालो रिजल्ट हांव जिकिल्लो म्हणून पयलीं न्यूजार बी. सो म्हटलें दॅट वॉज द आय वूड से की केन्नाय जर एक रिटायरमेंट फेजीर आय वील रायट वन बूक द लॉंगस्ट जर्नी ऑफ माय लायफ ऑर द लॉंगस्ट स्टेप टुवर्ड्स माय कार्यकर्ता म्हणून. खरें म्हळ्यार ती फेज कमिंग डावन फ्रॉम दॅट फर्स्ट फ्लोर अँड वॉकिंग वॉज द मोस्ट टफस्ट फेज ऑफ माय लायफ. बट देन आय थॉट की इतले आसूनय देवान जर म्हाका ह्या एजीचेर जात धर्म पळयनासतना कारण जातीचें राजकारण खूब जाल्लें तरी सुद्दां देवान ईव्हीएमाचेर भाटीकाराक जिखयलो आनी बॅलटाचेर हरयलो. सो देवान म्हाका 50% विक्ट्री दिल्या. सो आय कॅनॉट ब्लेम द गॉड देर. सो हांवें वचून कार्यकर्त्यांक थंय सगळ्यांक सिस्टम केलें आनी हांवें दुसऱ्या दिसाकूच नेक्स्ट डे आय हॅव स्टार्टेड माय वर्क. इट्स फायन. सी डिफीट्स आर नेसेसरी इन लायफ बिकॉज वी हॅव अ लॉंग वे टू गो अँड वी हॅव नॉट लॉस्ट बट टू समवन रोड सायड पर्सन. आमी एक मोठ्या लिडरा कडेन बॅलट्सान हरल्या पण 1 मतांनी हरू या 10,000 हरलो तो हरलो. सो वी हॅव लॉस्ट अँड वी हॅव लॉस्ट अगेन्स्ट अ व्हेरी बीग लिडर इन गोवा ऑर मायट बी इंडिया बिकॉज ते एक सेमय आसलेले. सो इट लर्निंग फेज वील हॅव टू इम्प्रुवायज ऑन इट. नथींग बॅड इन टू इट. ही खूब इम्पॉर्टंट स्पिरीट आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की ह्यो डिफीट्स पळय येतात, पराभव येतात, ते खिणयाळे आसतात पण ताजे मुखार वचून आमकां कर्तूब आसता आनी म्हणून नेवर गिव अप हो जो हें आसा तो दोतोरांच्या ह्या जापेंतल्यान आमकां मेळिल्लो आसा. दोतोर फुडें सपोज जर तुमकां ऑप्शन तुमच्या मुखार आयलें की फिजिओथेरपिस्ट काय पॉलिटिशियन जाल्यार सी एवरी पॉलिटिशियन हॅज अ लॉट ऑफ पेन. सो आय वील बी अ पॉलिटिशियन विथ अ फिजिओथेरपिस्ट टू रिलीव द पेन. आणि वॉट अबाउट सोशल वर्क? सोशल वर्क म्हणजे चालूच उरता. हांव किर्गिस्तान आशिल्लो आमचे सोशल वर्क खंय बंद पडले. आमचे फॉगिंग चालू आशिल्ले, एम्बुलन्सीस चालू आशिल्ल्यो, सिनियर सिटीजन कार्ड चालू आशिल्ले. पयर येवन हांवें सिनियर सिटीजन कार्ड आनी लाडली लक्ष्मी ऑलमोस्ट 10-15 लोकांक दिल्या. तुम्ही ब्राझील सारख्या किंवा कोलंबिया, नायजेरिया, इंडिया सारखे फुटबॉल एक गोंयान आशिल्लो तो आनी आय हॅव बीन द फिजिओथेरपिस्ट देर. बट दॅट वॉज नॉट एट इंटरनॅशनल लेवल. दॅट वॉज एक टीम कॉल्ड ड्यू टू दीट हांगा राया खंय तरी तो ग्राउंडार जाल्लो त्या टायमार. एल्विस गोम्स आय थिंक वॉज अ डायरेक्टर दॅट टायम फुटबॉल कॉर्पोरेशनाचो. बट दीस वॉट आय हॅव गॉन इज एट डिफरंट लेवल. ऑफकोर्स. पण आणि परत फुटबॉलाचे हे न्ही म्हणजे हय परत तुम्ही सांगले की जरी 3-3 मिनटाचे बाउट जरी झाले तरी तांकां स्ट्रेंथ कितली लागता त्या समिटार. एवरी गेम इज अ डिफरंट गेम. क्रिकेट इज अ लॉंग स्टँडिंग गेम. Football is like a sprint game, 1 hour and you have to run and run. So training processes are different. Everything training. Ata for wrestlers, we allow them to run for a shorter time. We allow them to sprint for a shorter time. But तांचे आमी बाउट चड घेता. तांचे ट्रेनिंग कशें आसता? पुशअप्स, पुलअप्स, जमनीर उलटी मारून पडप, तकली गोमटी धरप आनी फूल घुवप तकलेचेर. हे डिफरंट ट्रेनिंग्स आसता. फुटबॉल्साचा इट्स मोर ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग. क्रिकेटर्साक परत वेट ट्रेनिंग, बॉलिंग एक्शनाचेर वेगळी बॅटिंग. सो स्ट्रेंथ, कंडिशनिंग आनी बायोमेकॅनिक्स प्लेज अ डिफरंट पार्ट. इफ अ cricketer wants to practice a shot, we will see that kinesis म्हणून आसता ताजेरूच एक शॉर्ट प्रॅक्टीस जातले. फुटबॉलाक एक तरेची किकिंग आसतली ताज्या खातीर ताजे क्वाड्रिसेप्स, हॅमस्ट्रिंग्स, ताजे लोअर बॅक, ताजे कोर स्ट्रेंथनिंग करतले. सो इट्स एवरी स्पोर्ट यू एंटर इज अ डिफरंट स्पोर्ट एंड तुजें कंडिशनिंग डिफरंट जाता, तुमची ट्रेनिंग डिफरंट जाता. गोंयकार भुरग्यां खातीर फिजिओथेरपी, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी पर्टिक्युलरली फूल टायम प्रोफेशनाचें हें जावपाक शकता. गोंयकारांक खातीर फिजिओथेरपी हें खूब फुडें बरें जातलें. एवरी सेकंड हावस नीड्स अ फिजिओथेरपिस्ट. घराघरांनी पॅरालायसीस पेशंट जाल्ले आसता बिकॉज ऑफ फूड हॅबिट्स एंड डायट. घराघरांनी खुबश्या स्पेशल भुरगे जाल्ले आसता. पिडियाट्रीक, स्पोर्ट्स, न्यूरो, ऑर्थो फिजिओथेरपी इज डुईंग एक्सलंटली वेल. सो आय वूड से सिलेक्ट अ प्रोफेशन प्रॉपरली एंड डू इट विथ सिन्सियरिटी. तुम्ही व्हड प्लेयरां बरोबर वेगळ्या इव्हेंट्सांनी, स्पोर्ट्स इव्हेंटांनी वांटेकार जाल्यात. तांचो म्हणजे कांय सेलिब्रिटी प्लेयर्स आसतले, तांचो तुमचे कडेन पळयता आसतना कितें एप्रोच आसता नॉर्मली? एप्रोच काय ना. तांकां कशें आसता ना, सी
एनी प्लेयर whom you meet, if you see him as a celebrity न्ही, तुम्ही केन्नाच ताका ट्रिटमेंट सारखे करूंक पावचे ना. You see him as a normal player and treat him, and then he will start respecting you as a celebrity. की बाबा हो दोतोर बरो म्हणून. So never see a player as a celebrity. तुझो अर्दो कॉन्फिडन्स थंय डावन जाला. इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिओथेरपिस्टाचे तुम्ही जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले 2014 to 17 या पिरियडा भितर. आनीक ह्या ऑर्गनायझेशनाचे तुम्ही आता पर्यंत यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी. 5781 वोट्सान जिखिल्लो हांव तेन्ना. अरे वा, म्हणजे इलेक्शन्स बी जावन जालें. पयलीं एक्स ऑफिशियो 2011 ते 14 जिखिल्लो हांव कमिटी मेंबर म्हणून, आनी मागीर हांव 14 ते 17 सेक्रेटरी जालो, आनी आतां हांव अजुनूय एक्स ऑफिशियो आसा. ओके, गुड. तो एक्सपिरियन्स म्हणजे कितें फायदो एक गोंयकार? तातूंत हांवें फिजिओथेरपीक डेफिनेशन हाडपाक, फिजिओथेरपीक डॉक्टर प्रिफिक्स हाडपाक, कोर्टान वचून झगडले, फिजिओथेरपीक प्रोफेशनाचे स्टेटस दिलो. टुडे द फिजिओथेरपी प्रोफेशन बाय द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅज बीन डिफायन्ड एज एन इंडिपेंडंट फिजिओथेरपी प्रोफेशन which can treat, which can assess, which can diagnose, which can see the patient, and which can tell what to do, what not to do. So reference आमी ना, वी आर इंडिपेंडंट प्रोफेशन. ह्या खातीर हांव 6.5 वर्सां झगडला, दिल्ली कोर्टा पासून, बॉम्बे चॅरिटी कमिशनर पासून सुप्रीम कोर्टा पर्यंत. बुक रायटिंगाचो तुम्ही आता उल्लेख केला, आणि 2 पुस्तकांय तुम्ही तुमच्या ऑलरेडी प्रकाशित झाल्या. डॉक्टर प्रिफिक्स आणि फिजिओथेरपी सफिक्स, की फिजिओथेरपी डॉक्टर केतन भाटेकरीन ब्रॅकेट पीटी बरोवपाचे फिजिओथेरपी, ताचेर हांवें बूक बरयला विथ रुल्स एंड रेग्युलेशन्स. ते बुकांच्या संदर्भात आमकां तो बूक हांवें कित्याक बरयलो, कारण खूब लोकांक फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर लावूं शकता की ना हाजेर एक दुबाव आसलेलो. ताज्या खातीर हांवें तो संपूर्ण लिगली एक बूक करून एक बायबलचो दिला भुरग्यां खातीर. आनीक तुमकां एज अ फिजिओथेरपिस्ट फिजिओथेरपीच्या विशयाचेर उलोवपाक भारतांतले तर वेगळ्या वेगळ्या हातूंतल्यान संस्थांतल्यान आयिल्ले आसा, तेजे भायरूय बी भायल्यो ज्यो संस्था. टोटल आज पर्यंत एज अ लेक्चरर ऑर एज अ गेस्ट लेक्चरर 256 to 57 हांवें लेक्चर्स इंडियेभर घेतल्या. हांव कॅन्ट, ब्रसवूड, लंडन वचून एक्वेटीक थेरपी शिकला. हांव सेल्कॉन, सिंगापूर हांवें वर्कशॉप घेतल्या, बांगलादेशान हांवें वर्कशॉप घेतल्या. सो आय हॅव गॉन ऑल ओवर इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टू टेक, इवन दुबय, टू टेक वर्कशॉप्स एंड लेक्चर्स. 16 जुलय म्हाजो इंदोर आसा, स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग 1 डे लेक्चर. आनीक गोंया भितर अशी संस्था आसा जी बेजिकली सपोज जे येवपाक सोदतात ह्या फिल्डा भितर तांकां गायड करपी, म्हणजे प्रिलिमिनरी गायडन्सा खातीर खूब यंग पेरंट्स, भुरगे आनी पेरंट्स तांच्या म्हज्या क्लिनिकान येत आसता. तांकां आमी गायड करता, खंयचे स्कूल बरें, कॉलेज बरें, एक 10 कॉलेजीस फिजिओथेरपी कित्याक येवपाक जाय. पयरूच एक तुमच्या मडगांवचोच एकट्या मनशान एडमिशन घेतला केएलीन. सो ही हॅड कम टू मी, ही सॉ माय क्लिनिक्स इन मारगांव एंड पोंडा. He saw the profession, then I explained him what it is, and he was convinced, and he has taken the admission. दोतोर, पॉलिटिशियन म्हणून फुडाराचे संकल्प कितें आसात? I will keep working as a social service person. सोशल सर्व्हिस म्हणून काम करत वतलो. फुडें देवाच्यान देवाक दिसलें जाल्यार हांव जिखतलो, ना जिखूना जाल्यार हांव शिकतलो आनी काम करत उरतलो, आनी काय ना. जिखलो ना जाल्यार जिखतलो म्हूण जिखलो ना जाल्यार शिकतलो, हें खूब म्हत्वाचें. आनीक फिजिओथेरपिस्ट म्हणून कितें संकल्प आहा? म्हणजे फोंड्या मडगांव क्लिनीक चालू आहा. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम विदीन नेक्स्ट इयर जून आय विल गो ऑन फॉर 1 more clinic or 2 more clinics, and I will stop the clinics in Goa. 4 clinics is my dream, and then I will keep concentrating on that and tajer strength conditioning, and I have started taking my lectures and all. Recently, some days back in this main now Jaipur National University, out of 107 people, my paper was selected as first paper. हांवें म्हजो हातून वॉटर थेरपीचेर हांवें PNF दिले ते. आतां जयपुराक हांवें पेपर प्रेजेंट केलो. सो आय विल कीप प्रेजेंटींग पेपर्स, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स मेडिकली, एंड डू माय बेस्ट एंड अपग्रेड माय नॉलेज. तुमकां मुळात फिजिओथेरपी भितर येवचें अशें केन्ना खंयच्या एजीचेर दिसलें आनी मागीर तुमी फिजिओथेरपी म्हाका येवचें दिसलें केन्ना जाणा, हांव मुंबय गेल्लो म्हाज्या मावशीगेर. थंय हांवें डॉक्टर अली इरानीचो फोटो पळयल्लो विथ द इंडिया टीम. ही वॉज द फर्स्ट फिजिओथेरपिस्ट. आनी हांवें विचारिल्लें, तो टीव्हीर धांवता तेन्ना दिसलो सुटकेस घेवन. पप्पा म्हटलें हो कोण? आमकां क्रिकेट खेळपाक त्या टायमार व्हडली फॅसिलिटी. बोलो फिजिओथेरपिस्ट. म्हळ्यार हांव फिजिओथेरपिस्ट जातलो, आनी तें म्हाज्या तकलेन उरलें. मागीर देन आय गॉट इन दॅट फील्ड. इट वॉज बिकॉज ऑफ डॉक्टर अली इरानी. आय नेवर न्यू हिम, बट आय सॉ हिम ऑन द ग्राउंड. तुमकां एक आदर्श समाज वावुरपी म्हणून सबंद गोंयभर पर्टिक्युलरली तरणाटे यंग फॉलो करतात. ह्या आमच्या शोच्या निमाणे कडेन आमच्या तरणाट्यांक एक संदेश, म्हणजे पर्टिक्युलरली एक करियर हें करपाक तांणी आपलें फुडें व्हरपाचें नदरेंतल्यान, आनी सोशल हातूंत भितर सोशल कमिटमेंट ह्या हातूंतल्यान. एक करियर, लायफ आसूं या कितेंय आसूं, हांव भुरग्यांक इतलेंच सांगूंक सोदता की कोण कितें म्हणटा ताचेर लक्ष दिवं नाका. If someone says it is next to impossible, prove it, show it, work dedicatedly, selflessly, sincerely, honestly, and do not trust too many people except your parents, and do not have too much of expectations from including your parents. Keep working hard, and 100% one day or other, with lot of failures, you will get success.
डायरेक्ट सक्सेस इज ऑलवेज अ बिगस्ट फेलियर आय फील. ऑन दीस इन्स्पायरिंग नोट आयज आमी हो शो आमी हांगा सोंपयतात. डॉक्टर केतन आबा भाटीकार हे आमच्या ह्या शोंत आयले. एक आदर्श समाज वावुरपी, एक फिजिओथेरपिस्ट, एक सक्सेसफूल फिजिओथेरपिस्ट म्हणून तांकां सबंद गोंयभर वळख आसा. एक प्रसन्न अशे तरेचें व्यक्तिमत्व आनी सदांच 24 तास लोकांच्या सेवेक उपलब्ध आशिल्ले अशे तरेचे एक समाज वावुरपी. आयज दोतोर तुमी आमच्या ह्या शोंत आयले. आनीक फिजिओथेरपी, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी, तुमचो समाज वावर आनीक राजकारण ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे कडेन उक्ती भासाभास केली म्हणून तुमकां प्रुडंट मिडिया आनी म्हजे स्वताचे वतीन, म्हज्या टिमीचे वतीन चड देव बरें करूं.